नितळ म्हाका कर समिया, निर्मळ म्हाका दवतो, संतोषान तुजे सशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्याक, महिमा तुजी गावच्याक. पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता, तुजे तावन फळाफळ घेता. पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता, तुजे तावन फळाफळ घेता. पूण म्हजो देव खरो संगी आसाय तूं, मत उजवाडावंक आनी सताक वडोवंक. नितळ म्हाका कर समिया, निर्मळ म्हाका दवरतो, संतोषान तुजे सशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्याक, महिमा तुजी गावच्याक. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज प्राचिता काळाचो तिसरो आयतार. आजचें प्रवेश गीत सांगता तुमचे मोदें म्हजें व्हड नांव पवित्र करून सगळ्या देशांतली हांव तुमकां जमो करतलो, आनी नितळ उदक हांव तुमचेर वतलो, आनी सगळीं तुमची पातकां धुवन वेतली, आनी हांव तुमकां दितलो एक नवो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर. देव आमकां नितळ करता. आमी गायलें नितळ कर म्हाका सोमिया. तर हे मोगाच्या भाव भयणीनो, हें मिसाचें बलिदान तुमच्या गरजां खातीर हांव भेटयतलो. विशेश रितीन ज्या कोणाक देवाळाक वचोंक जायना, हांतुरणार आसात, उतर प्रयार आसात, ह्या पिडे शिडे वरवीं कश्टांत आसात, तुमच्या गरजां खातीर, तुमच्या भलायके खातीर, तुमच्या सुटके खातीर हें मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दितलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. देव आमकां नितळ करता. देवान नितळ केल्या उपरांत आमी पातकी न्हय. देव आमकां नितळ करतना कत सुमेत उर्नांतल्या बरी नितळ करता. सांतांची जिणी आमी नियाळून जाल्यार तांची पातकां न्हिसोवन भोव व्हड आसली, थोडी महापातकां आसली. पवित्र सोल्ल्यान ती आमी पळयता. देवान तांकां नितळ केलें, बक्षिलें. आज आमची कूड म्हणलें देवाळ देव ह्या येवकारिस्ताद्वारे नितळ करता. आमी पाश्चातापावया, ताच्या उतरांचेर भरोसो दवरया, आनी आमची अस्कत काय वळखून घेवया, आनी येवकारिस्ती बलिदान पवित्रपणे भेटोवंक आमकां आयती करया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हणलें वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. समियांका कोत्तर, समियांका कोत्तर, क्रिस्ता काकोत्कर,
क्रिस्ताका कोळकर सुमियाका कोळकर सुमियाका कोळकर प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, न्हयच फातरांच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी भजूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवे मंदिर आमी बसयताव आनी तुजी करी भक्ती आमी करिनाव. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवानपणाच्या बोळान आमकां नितळ निर्मळ करून तुजे महिमेक भेटयलेले जिवंत आनी पवित्र मंदिर जेजू सवे आमी जावंक निर्मी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सवे पवित्र पिजेकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो. म्हजे शिवाय दुसरो देव तुका आसचे न्ही. मुर्ती वा कसलेंच वस्तूंचें रुपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूंचें. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सर्वेस्परात तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्यांक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना. साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्ही, जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुज्या धुवेन जावं तुज्या साकरान जावं तुज्या साकरणीन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजें सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतूं आसा तें सर रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जीवशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोडसाक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची वा ताच्या कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या तुझे लागी आसात उतरां सासणी जिविताची. सुम्या तुझे लागी आसात पुत्रा सासनीक जिविताची. सर्वेस्पराचे शिकवण बोबरी जीवाचे ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोती कुसवा
तुझे लगी आसात पुत्रां सासनिक जिविताची सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराच्यो हुक्म्यो स्पस दोळ्यांचो उजवाड सम्या तुझे लगी आसात पुत्रां सासनिक जिविताची सम्या तुझे लगी आसात पुत्रां सासनिक जिविताची सांब पावलून कोरिंथकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो वय जुदेव खुणा मागतात ग्रेक जाणवाय सोदतात पूण आमी कुर्सयलेल्या क्रिस्ताक परगडता जुदेवांक तो एक आडकाळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपणायलेल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जणवाय कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशांचे जणवाय प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाचे आस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशांच्या बळा प्रास चड बलिश्ट देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया देवान संसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणे ओपून दिलो ताका सतमानलेल्या ससनाचे जिवीत मेळच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वीस वर तुमची सवे आसू तुमच्या सवे आसो स्वप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्याना जेजू जेरुजलेमाक सोडून गेलो देवाळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले वेपार करूंक आपापल्या मांडार बसोन आसले हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकटांक बोकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडयलें वाटावगारांचे मांड ताणें वमथे घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली पारवे विकतल्यांक तो म्हणलो काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासता ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो जुदीव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असरयें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो जुदेवांनी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय पूण जेजू उलयलो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशांत ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो तवळ पवित्र पुस्तकांची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सतमानली
पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्ली असर्यां पळयोवन साबार जण ताका सतमानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशान ताका रुजवात गरज नासली. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. अर्गान तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राचितसो काळ नितळायचो काळ, आमकांच आमी शुद्ध करचो काळ, आमची चिंतपां, आमच्यो ओडण्यो, आमची अस्कतकाय तातूंत जैत जोडचो काळ. आयच्या वांजेलान तुमी आयकलें जेजू देवाळ शुद्ध करता. सांत पावलो पयल्या कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत 3 वास्वरांत 16-17 वळीन सांगता, आमचे कूड पवित्रत्मेचें तेंपल. एक कुडींत आमी देवाक महिमा दिवंक आसा, पवित्रत्म जियेता. कूड अशुद्ध करूंक ना. हाचो वांजेल आमकां सांगता जेजू कितें करता, त्या देवाळांत साबार जण वेपार करताले. थंय वेपार करताले कसले, बोकऱ्या आनी गोरवां समेत वेपार करताले, पारवे वेपार करताले, नाणयांचो वेपार करताले. आज आमची कूड म्हणल्यार देवाळान कोण वेपार करते आसा, अनैतीकपण वेपार करते आसा गी, फोटीपण वेपार करते आसा गी, अश्लीलपण वेपार करते आसा गी. आज म्हजे देवाचें हें देवाळ वेपाराचें केंद्र, पयशांची दुडवाच्या आशा फाटल्यान हांव पडलां गी, संवसाराच्या दवलते फाटल्यान हांव पडलां गी. तर आज आयची वासपां आमकां शुद्ध करतात. थंय ताणें छाबूकशें विणलें, पूण आज तो आमकां पवित्रत्म्यद्वारे आपडटा, ताच्या उतराद्वारे तो आपडटा. आनी तो सांगता हे देवाळ तुमी नाश करा. तांकां एक पंत आव्हान तो दिता. आनी ते सांगता 46 वर्सां लागलीं, 46 years, तूं कशें हें नाश करताय. ताका समजोंक ना जेजू उलयतलो ह्या देवाळा विशान, ताज्या देवाळा विशान, कुडी विशान. आनी ताका कळीत आसलें हे तें देवाळ नाश करूंक येतात. म्हळ्यार देवान निर्मिल्लें देवाळ, त्या 40 आनी 100 वर्सां काणगेल्या देवाळा वरवीं वर्तें देवाळ जेजू जावन आसलो. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, तो देवाळ मात्र न्हय, तो जाणवाय देवाची. आनी जेजू थंय तांकां एक पंत आव्हान दिता, एक चॅलेंज दिता. कित्याक तांणी करची ती सूख म्हूण तो दाखयते आसा. आज आमकां ही वाचपां आमकां लक्ती जातात. आमी करची कसली ती सूख. जावं पुरो म्हजें नेगेटीव चिंतप, जावं पुरो म्हजे मतींत अशी नाका जाल्ली चिंतपां, नेगेटीव आयडियोलॉजी. हांव देवाच्या उतराच्या, देवाच्या जाणवाये वरवीं हांव जियेना. त्या खातीर कशें तो देवाळ शुद्ध करता. आज आमकां शुद्ध करूंक पयल्या वाचप तुमी सोमा चीत दिवन आयकलें जाल्यार उपादेश दिता तो. 10 उपादेश आमकां शुद्ध करूंक आमच्या पातकांतावन, शुद्ध करूंक आमच्या अंतकारांतावन, शुद्ध करूंक आमच्या ह्या संवसाराच्या नापत्येणेंतावन, ह्या संवसाराच्या बुलोवणेच्या त्या कश्टांतावन, ह्या बुलोवणेंतावन. आनी आयची तुमी पळयल्यार हांव दुसऱ्या वाचपाक तुमकां इल्ली आपोवन व्हरता. कित्याक म्हळ्यार हाचेर वंदोवन तुमी आज जाणा जातात पयल्या वाचप आमकां कित्याक दिलां हें म्हणून. दुसऱ्या वाचप आमकां सांगता केवल 3 उतरां आसात हांगा. पयल्या कोरिंथकारां बरयलें पत्र, पयलो वास्वर 22-25. जुदेव कुणा मागतात. म्हळ्यार जेजू लागीं कुणा मागताले, तूं कित्याक कुणा दाखयताय, हें देवाळ मोडा, हांव तुमकां बांदून दितलो. या
ह्यो ना प्रवादेचे वरणी सलमा वरणी दुसरी कोणा तुमकां नांत ताजेर व्हरतो हांगा आसा कुणा मागता. थोड्यांक एक सोय आसा कुणा मागची. हांव 9 दीस सरता 10व्या दिसा दिजे देवा म्हाका एक कूण दाखय देवा. आमी कुणा विचारूंक नजो देवा लागीं. मग शोभा पण देव दिता वय स्विकार करा. दर्शनान दाखय बरो मेसेजीन दाखो बरो स्विकार करा. नाजाल्यार कुणा फाटल्यान धांवा नाका. आतां ग्रेक कितें करता जाणवाय सोदतात. पळया एक नमणेचो लोक जुदेव कुणा मागतात आनी जाणवाय सोदतात. आजय आसा न्ही संवसारांत कुणा मागचे आसात. जाणवाय सोदचे आसा ते बुकांत बिजी आसात. पूण आमी कुरसायलेल्या क्रिस्ताक परगटता. तर ह्या सगळ्या खरेच मानता आमी पळयता हांगा आमचें केंद्र कुरसायल्ल्या जेजूक आमी तो पाशाव नियाळता. आमी कुरसायल्ल्या क्रिस्ताक परगटता. कित्याक तो आमचे खातीर बली जालो ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें बली भेटयली. आतां हो कुरसायल्लो जेजू जुदेवांक एक अडकळ जो बरो थंय जुदेवांक अडकळ. आज आमकां अडकळ थोडी मिसाक येनान कुरसावाटेक येनान घरा मागण्या बसनान अडकळ जाला. जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी जाणवाय. तुमी स्विकार करा ना स्विकार करा पूण हे सत जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक आमकां हर एकल्यांक 750 करोड लोकांक क्रिस्त देवाची सकत आनी जाणवाय. क्रिस्त देवाची सकत. त्या सकते भायर आमकां दुसरी सकत ना. क्रिस्त देवाची जाणवाय. त्या खातीर सांत पाऊल सांगता क्रिस्ताक हांवें गळसून घेवच्या खातीर हर एक हांवें कोयर म्हूण लेखलां. पयले फिलिपी घरा बरयलें पत्र 3 आवाज 8. I consider everything is a waste. Why? To gain my Lord Jesus in my life. मग अशें भाव भयणीन आज आमी वेस्टेजान पडून आसा. हांगी वेस्टेज म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा नाका जाल्ल्यो करण्यो. आज आमकां क्रिस्त देवाची सकत देवाची जाणवाय. आनी आज जेजू त्या देवाळ शुद्ध करनाका दाखयता. तो सुदेवाची सकत देवाची जाणवाय ते समजूंक शकनात. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या जाणवाये प्रास उत्तम. आनी जें कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बोळा प्रास बळिश्ट. मग अशें भाव भयणीनो आज आमी शुद्ध जावन जियोंक आमकां कशें साद. आमकां साद देवाच्या उपादेसा वरवीं. उपादेसांचेर वंदवून आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आसा. आमी हे उपादेस विसरूंक नजो. जो पुरो आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी हे उपादेस बरोवन आसलें चार्ट आसा जाय. कशें तुमी ल्हान क्रिस्तांवांक हे देव वाक्य म्हणून चार्ट घालतात पळया. साद जाल्यार हर एका पिरगजेच्या घरांनी. कित्याक आमचें फावंडेशन भावार्थाचे बेज आमकां हे उपादेस देवानच दिले उपादेस. आनी जेजू आज देवाळ शुद्ध करून तांकां उगडासा काडटा. तुमी उपादेस पाळिनात. नियमशास्त्रा प्रमाणे ताचे काळीज समजून जियेनात. त्या खातीर जेजू शुद्ध करता. जावं पुरो विविध नमणेनी आमकां अब्रामाची भावार्थाची परीक्षा जाली. आज आमकां तो शुद्ध करते आसा. आमचे ते इल्ले कश्ट आसा जावं पुरो कुरीस आसा जावं पुरो पूण आज आमी जेजूचेर पातयेया. हे उपदेश आमी पळयल्या 10 आसात. पयले 3 आमकां आनी देवाक असो संबंध. उरिल्लो 4थो उपदेश आमकां आनी आवय बापायक असो संबंध. उरिल्ले 6 उपदेश आमकां आनी पेल्याक असो संबंध. हो संबंध देवा सांगता आमचो बांद घट करता. आनी त्या खातीर कितें सक्कळ जाता. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणलो हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. त्या खातीर आज आमकां निजा देवाक आराधन कर. पयलो उपदेश आमी घरा आराधन करचें. मागणें म्हळ्यार आराधन. पळया तुमी उडास काडा. पयलें सकाळीं मागणें आसलें सांजेर मागणें आसलें आराधन आसलें. आतां सकाळींचें येना. थोड्या घरा सांजेचें येना. भोव थोडीं घरां थोडीं कुटुंबां हांव पळयता सकाळीं आसा सांजेर मागणें आसा. थोड्या कुटुंबांनी सांजेर मागणें आसा आनी थोड्या कुटुंबांत मागणें ना. तर खरेंच मातशा काळार कितें करी जंय आमी सकाळीं सांजेरी मागणें करूं सुरू करया.
हांव तुमकां एक सांगता, तुमी सुरू केल्यार कितेंच वगडोवन घेयनात. बगार देवाचे आशिर्वाद तुमी पळयतात. त्या खातीर निसा देवाक आराधन कर. तुमकां गुलामपणांतलो, पातकाच्या गुलामपणांतलो भायर काडलो, म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. आनी दुसरें सांगता, सर्वेस्पर देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटेल्यांक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना. देवाचें नांव पाड करनाकात, व्यर्थ काडिनाकात. सब्बाताच्या दिसा उगडास दवर आनी तो बागेवनपणी सांबाळ. आयतारसून बागेवनपणी सांबाळ. तुज्या आवय बापयक मान दी. आवय बापयक ती म्हातारो म्हातारी म्हणून शब्दान आनी करण्यान हिणसी नाका. आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या गांवांत, देशांत लांब आऊक मेळटलें. आज आमकां लांब आऊक जाय, भलायकी जाय, आवय बापयक मान दी. मुखार जो सांगता, ज्यूशी मारी नाका, प्रदुवार करी नाका, सोरी नाका, तुज्या पेल्या विरोध फोट साक्ष सांगी नाका, आनी पेल्याच्या घराची आशा करी नाका. पेल्याच्या बैलेची, ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गाडवाची, ताच्या कसलेच वस्तूची आशा करी नाका. आज खरेंच मातसो काळ, ह्या प्राश्चित काळार आमी कित्याक उपास मागणें करता? जेजून 40 दीस उपास मागणें केलें. जैतेवन जावं कसल्या वडण्यांचेर आशा. पळय थोडे फावटी आमकां पोटाची आशा, खंयचे 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 म्हूण आशा. कित्याक तोंडाक गोडसाण आसूं पुरो, मागीर पोटाक कोडसाण जाता. आज आशा, आमी मांस सोडटा, मासली सोडटा म्हळ्यार कितें? ह्या आशेन कंट्रोल. जर तर म्हाका 40 दीस कंट्रोल करूंक जाता, म्हज्या लायफ लाँग जेजू खातीर कंट्रोल करूंक जाता. म्हज्या जिवन पर्यंत देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियोंक म्हाका जाता. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आज ह्या उपादेशाचेर वंदवून आमी आमकांच शुद्ध करया. जेजू बापाची जाणवाय ती आमी स्विकार करया आनी जेजूच्या सल्वासावांत आमी जियेवया. जेजू देवाची सकत, तो देवातावन अभिषिक्त जाल्लो, ताची जाणवाय आमी आयच्या येवकारिस्तांत जोडून घेवया. आमचे उणेपण, अस्कतकाय, आमचे नकारात्मक सक्कड पयस सोंदी आनी आयची लितुर्जी जें कितें आमकां सांगलां देवाच्या उतरां, आमचे भितर आमकां नितळ करून पवित्रपणान जियोवन जेजूक साक्षावन जियोवचे भाग आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. एक घडी भर दोळे धांपून आमी मागया. आज जेजू आमकां शुद्ध करता. पवित्र जागे म्हूण आसात, पवित्र वस्तू म्हूण आसात, पवित्र व्यक्ती म्हणून आसात. आमी कसलो गौरव तांकां दिता. जावं पुरो पवित्र घराच्यो इमाज्यो, कोंत, देवाचें उतर बायबल, इगर्ज, आल्तार आनी इगर्जीन अश्यो इमाज्यो पवित्र. आमी भायर आसले बरी ह्या जागेन आसूंक जायना. मोगाचो भाव भयणीनो, पवित्र जाग्यांक भितर वचूं जाय जाल्यार आमी तयाराय करून येता, पवित्रपणान वेता. तर पवित्र देव जिविता भितर येत जाल्यार आमची आंतरीक तयाराय जाय. हो प्राश्चितसो काळ म्हाका तुका आपोवणें दिता आमचें आंतरीक जिवीत सारकें करूंक, सारकें करूंक आमचें चिंतप, सारकें करूंक आमचें जिविताची साल समकण, सारकें करूंक आमचें उलोवणें, सारकें करूंक आमी जें कितें पळोवन वायट जाता, सारकें करूंक आमी आयकुचें उलोवणें आमकां सारकें करूंक देव आपोवणें दिता. आज देव ताच्या पवित्रत्म्या दडून आमकां नितळ करता. आमच्या कुडी भितरची पिडा आशेडा अंकर बंदोड्यो तो पयस करता. जेजूक आमी स्विकार करया. लेट अस अलाउ जीसस टू एंटर इन आवर बॉडीज. ह्या उत्रद्वारी तो आमकां स्पर्श करता, येवकारिस्तद्वारी आमच्या भितर तो येता. तर त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आशिर्वाद बेसांव फिकोण मेळोवन दी. अंकर बंदपस बंदोड्यो पिडा शेडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून वचूं दी. टच देम लॉर्ड, हील, अनॉइंट लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी आतां करुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक,
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्रात्म्यावरी गर्भी संभवलो अंकुर मेरेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो सर्गार सरलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवानपण सासणाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमकां सदांच काळ सांबाळटा. ह्या संवसारांत जें कितें आमकां जाय तें तो फावो करता. नितळ आनी निर्मळ जिवान जिवंक आमकां आपोवणें दिता. आजच्या दिसा ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमी हांगा आयल्या ह्या वखता आमची तेसावां ताका समर्पण आमी मागुया. बापा, पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी पोवी सभेक तांचे शिकवणे आनी आदर्श मुखांत्र नितळ सांबाळशें कर. देवाच्या राजाची बरी खबर अख्ख्या संवसारांत विस्तारूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आडळतेची जबाबदारी घेतिल्ल्या सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या वावरांत नितळ जायशें कर. संवसारी ग्रेस्तकायेक आनी अभिलाशेक तांणी लब्ध नाशें मनशा जीव राखचे तसले बरे कायदे आनी कानून रुपीत करूंक तांकां तुज्या आत्म्याचे सत्तेन भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर्व पिडेस्तां आनी प्रायवंतांक तांचे पिडेन आनी अस्कतकायेन तुज्या पुता जेजूचो दैवीक अनुभव लाभाशें कर. अशें तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक आनी सालींक लबदल्ल्या सर्व युवजणांक आनी लोकांक तूं राख. मनशांची कूड पवित्रत्म्याचें मंदीर म्हूण समजून ती नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तांकां आधार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर. मनशां मोला राखूंक आनी कुडीच्या दुरुपयोगाक जावन पयस रावून नितळ जिवीत जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमच्या खासगी तेसावां खातीर आमी मौनपणी मागया. सर पदवेदार देवा, तुज्या नांवाक वाकणणी महिमा आमी दिता. आज तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरलेली प्रार्थना आयकून आशिर्वादीत कर. आमी उसारलेली सर ते सावां बेसावांनी तूं बरो अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत तूं नंदन कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणी खडून सुमिया आमे वेदीस शें जमल्या आमकां समे जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. नितळ काळीस तूं विसरताय गे किरकोळ काळजा आमची. कर काळजा आमची तुज्या काळजा साकी खालती बोळी नेणती. काणी काडून सम्या आमी वेदीस शें जमल्या
तुमका समी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुझ्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडीर रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताज्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिताव. तशें बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदिर कर आनी सगळे आमचे जिवे तुज्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी. ह्या आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा हाक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो. तूं देव भोव मोगाळ आनी काकुळदार, आम बदक्यां बोगसूंक सदां तयार. तुजेशी परत येवंक तूं आमकां आपयताय. परतून परतून मोडला आमी तुजो करार. तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांडूंक नाय, सोडूंक नाय. बगार तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त वरवीं केदींच मोडून नजो तसल्या सन्मानान थोनस मनुष्याच्या कुटुंबाक एकवटलाय. आनी आतां दिताय आमकां हो काळ कुरपेसो. हो काळ तुजे वेंगेन परत येवसो. वेळ एकामेका लागीं बोगसाणें मागसो आनी एकामेका काळजांतावन बोगसूंसो आनी हे बरी जेजू वरवीं नवी जावसो. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवंक उक्ती दवरून आमची काळजां सगळ्या मनशाची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय. आनी तुज्या पोवण्या पाळो दिवंक तूं गठाय आनी बोळ दिताय. देखून अजाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सर्गीच्या दळबाराच्या एकवटान तुज्या मोगाची आमी वाकणी करताव. आनी जेजू वरवीं आमची सडवण तुवें केल्ल्यान तुजी स्तुती आमी गायताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय. सगळी तुका जय जय. बापा, संसाराचे सुरवेर तावन मनीस तुजे बरी पवित्र जावं शाका ताच्या बऱ्या पडटा तें तूं सदां करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सोवे आमी तुजी भुरगीं, तर आतां हांगा एक कोटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी ह्या आमच्या देण्यांचेर तुज्या पवित्रत्म्या धाड. ताच्या पदवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाकच आमचे अधीन केलो.
आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात सर्गा आनी संवसारामध्ये विस्तारचे आधी आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें हुंडो घेतलो, ताका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समीज घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तीस बरी जेवण जातस सगळी रसना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत वारोवंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाका वयनान भरलेली कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकशे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सवीस मनशां बसत ते वारावतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बवट सो घोट पर गोटुया. जिसु मेलो जिसु जीवन साला, जिसु नव्यान येतलो. जिसु मेलो जिसु जीवन साला, जिसु नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरानात असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी समरमतांव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावतांव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा, मनशाक तुजी इश्टगात नव्यान जोडून घेतल्या तीस बली आमी तुका आतां समर्पितांव. कणवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानान वांटो दिलाय, तांची तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भेद आनी वेगळाचार नासलेले एकेच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ. काकुळदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अवकार मरी आनी धर्मदूत सांगाती भगेवन कशी तुज्या भगेवंता मदें सरकार तुजे मुखार आसतले हांव म्हूण आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवांत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतेल्या. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वनंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या चडवंदाराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पविसाव, तुझे रास आमकां येव, तुझी कुशी सगा जाता
तशी संसाराचा आमचो दीस पडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवार दये करून जिवीत स्वस्काय आमकां दी सर्गीचे बागांनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरुष नत्रेक तेल्यांक आमकां म्हणजे उदार काकोळगी सर पातकांनी सुटय आनी सर आंगांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर दय पळोवन तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तुजे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुमीची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सवे आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हज्या आत्म्या भितर येवचें भाग म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं काळीज म्हजे राखून आसा समिया तुमच्या येण्याक अत्रेगान हांव लालेव नासा दुनिया तुका सेवच्याक अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांकय सगळ्यांच्या त्या जेवणांत तुज्या समिया म्हाका बसय काळीज म्हजें राखून आसा समिया तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेव नासा दुनिया तुका सेवच्या जेजू आमच्या काळजांत आयला जेजूक आज आमी आत्मीक रुपी स्वीकार केला अत्रेगान राखून आसलेल्या काळजांत आयलेल्या सुम्या हांव तुका अर्गा होगळापो वाकडणी महिमा दिता हे युकरिस्तान तुवें म्हाका आपोडल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता देवाच्या उतराद्वारी म्हाका नितळ केल्ल्याक अर्गां दिता कशें तुवें देवाळ शुद्ध केली आज म्हजी कूड म्हणलें देवाळ शुद्ध करून जिवंक ह्या प्राचिताच्या काळार म्हाका आपोवणें दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता
मुझे ते असल्या पवित्रपण अशुद्धपण सगळें पयस जाला तुज्या येण्या वरवीं. तर हांवें सेवलोलो आराधन केलोलो येवकरिस्त म्हाका भलायकी हाडून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान सूर पिडा शिडा अंकर बनपस बंदोड्यो पातकां तुमचे तावन पयस वचूं दीत. कुडीची मतीची आत्मीक भलायकी तुमकां देव फावो करूं दी. टच लॉर्ड, हील लॉर्ड, डेलिव्हर लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र देवा, तुझ्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भोक्ती आमी तुका समर्पिताव. तशें बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदिर कर आनी सगळे आमचे जिवीत तुजे नितळ मोगाळ काळजाची भोक्ती जावं दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. तकले बागावन आशीर्वाद घेवया. सर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशीर्वाद देव आनी आपले सवस्कायेन तुमचे जिवेत बोरो. आमेन. सर आंकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तेर करू. आमेन. हवर्तान बरोशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारान तुमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादी करून सस्नाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. सर पदवीदार देवासो, बापासो आनी भोवतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशीर्वाद तुमचेर आनी तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वसू देया. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या परवशांक कित्याक तूं भोवका कुळदार. तळ जावं हांव आशेतां तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. पारोत कर म्हाका सांबाळताय अनवारान आसतानी वारताय. पडलेल्या वेळार उठयताय. बरवसो मोसो घड करताय. अचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं भोवका कुळदार. नितळ जावं हांव आशेतां तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवंत कृपाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन.